ओ टाइम जल्ले आता वचका होगी रेडी जावनु पातोळी ए पातोळी ए पातोळी आज संजोळ आमगेल प्रिन्सिपल अಲ್ಲ सेंड ऑफ पार्टीस हांव वचून येता देतो हांव नको वता पार्टीक तुम्ही एकली वतावा आता ऑलरेडी लेट जाला मरे ती तू आनी रेडी जावंक येता ना तोगेल ते पार्टी जावंक तो घरा वचून आसता ताका हांव एकलो वचून येता तुका येताना पायस जावंक कसं स्वीट जावंक कसं आसल्यार हाडटा चिल्लान घालून देतो जायत आनी ते पार्टीन तू समा खावचे दिला म्हणून ते हे पुरे खाऊन बैसू नका ते तुमकां ते गोबी मंचुरियन पोटाक जायना हांग घेवन मागीर पोटात दुखे म्हणटात तुम्ही ताका सांगिल्लें हां जायत ग हांव आतां येता हां बालू यो 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 तू आयलें मस्त खुशी जाल म्हाका हां थंय बफेट पुरो अरेंज केला पळय थंय तुका कसं कसं जाय पळय तें घाल घेवन खा मस्त वेरायटीज आसा कसलें दाक्षिण करूं नाका सावकाश हुगूर खा देतो भारी ग्रँड जाल्ला सर जेवण इतली वेरायटी पळोवनूच म्हगेलें पोट भरून गेलें तुमकां चेड जाल्यार ते वाट्टे हेकट दिया बालू मामा नो तू बैस रे हांव त्या प्रिन्सिपल सर एदूर सांगिल्लें हांव अशी पुरो चान्स सोडतो तुम्ही सकड हें सेंड ऑफ पार्टीचे स्पेशल डिनर स्विकार केला म्हूण हांव लेखून आतां आमगेले प्रिन्सिपला ಬಗ್ಗೆ कोणाके कसलें उलोवचें आशिल्लें आसलें री दयकोन ताणें स्टेजार येवन एक दोन उतर उरलो म्हूण हांव रिक्वेस्ट करता सर फलार आनी पुरो गम्मत आशिल्लें ताकाची हांव आतां तुमगेले ಬಗ್ಗೆ एक दोन उतर उलोवन वचा म्हूण सांगून आयलां हांगा हां जायत रे बालू जायत उलय लेडीज अँड जेंटलमॅन डिग्निटरीज ऑन अँड ऑफ द डायस हांगा आशीन जावन आशिल्लें आमगेले प्रिन्सिपलाक हांव स्वागत करता सर आनी तूं कसन स्वागत करतास रे बालू हांव फुडें येवन बसला हांगा ओ होय नवा हां हां होय होय ताणें ऑलरेडी येवन बसले ती हां हांगा आसीन जावन आशिल्ले सबिका तांकां हांव पुरा जनाक स्वागत करता सर अंतू इंतू आमगेले प्रिन्सिपलाक एक सेंट ऑफ दिवचे दिवस आयले ए बालू कसं उलयतास रे म्हळ्यार तुका हांव वच्चे खोशीच वे ओ होय सर सॉरी म्हाका कसं जातास म्हणून कळतना अय्यो आं तुमकां विदाय दिवच्याक म्हाका मस्त दुख्ख जाता सर तांकां विदाय सांगच्याक म्हगेलें मनाक मस्त दुख्ख जाता सर अय्यो पोट पुरा गुळू गुळू जावच्याक सूर जाल मू हां बालू कसन आलोचन करता माराया उलय रे मुखारी हां सर जायत म्हाका मना भितर कितलें हें जातास म्हणून व्यक्तपडिसूंक घेवच्याक जाताना कसलेक म्हळ्यार म्हाका भितर तें जातास तशी गुळगुळू जाल निमित्त म्हाका तुमगेले ಬಗ್ಗೆ उलोवच्याक उत्तरूच येताना तुमी मिगेल तसलें कोरे एक हांगा काम दिल्लें न्हय सर तें देखून हांव तुमकां कितलें हें जावन आसा म्हूण सांगच्याक सादिना सर तुमी तेन्ना म्हाका तें दिनी आशिल्लें आसल्यार रे आयचे दिवस हांगा राबून तुमकां म्हाका हें दिवच्याक जायनाशिल्लें कसं उलयतास रे बालू तूं कसं तें तुगेलें हें तें म्हळ्यार चिक्के सोडून सांग कसन उलयतास म्हणून अय्यो देवा मिगेल अवस्थ म्हाका हांगा ताजे वयरी हें प्रिन्सिपल कसं की सोडून सांग म्हण सांगतास मिगेल हें अवस्थेंत कशें सोडोवचें हांवें हें प्रिन्सिपलान सांगलें म्हूण सांगून हांव हांगाचें पुरा साम्मो बकिलें आतां पोट पुरो गुळू 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 जाता सर पातोळीन सांगिल्लें आयकूंक आशिल्लें हांव शे ए बालू तूं उलयतना कसन की गुळू गुळू म्हूण सांगून आयकलें कसन समो सोडून सांग वग्गे उल्लोन मुगसी मारया थंय व्हरलेले जन राखता आसा ते उल्लोच्याक बालू तूं उल्लोच राब न्हू एक पद्य सांग मारया तूं पद्य एक लायक सांगता काय ना हां जायत सर सांगता हांव तावळ लागून कंट्रोल करूंक येनास पोट बरें फुगून गेला ह्या परिस्थितीर पद्य कशी सांगचें एक कಡೆ जुळजुळू जातास आनी एक कಡೆ गुळगुळू जातास जुळजुळू ನೀರಿಲ್ಲಿತಿಲ್ಲ ಹಾಡಿತು ನೋಡೋಕೆನ ಬಂದರೆ ಪೋಟ ಬಿತ್ತರ್ ಗುಳುಗುಳು ಮನ ಭಾರಿ जुळजुळू ए बालू तुका नमस्कार मरे तुगेल मना भायर कसा गुळगुळू जातास म्हूण म्हाका कळ्ळें तूं वस आनी मुगेल मर्याद काणाका हो होय सर जायत धन्यवाद अय्यो पातोळी अयो इथे कसं झालं
कसं नाही डोळे तुकून पुरे जुळू जुळू येतं असं. ए वय ग म्हाका तेंची दत्तास वग्गी कापे इथे डॉक्टरा फोन केले ताने बिझी असा के आम्ही थंय वचा आता तुमगेल ते जुळू जुळूची केरा बैतावा. वग्गी वच्चा गो मरायती म्हाका हें खंय दखून कसन येत म्हूण सांगू जाताना. हो बालो माम ये बैसा कसं काही बारी अप्रूप सुमार ಸಮಯದಲ್ಲಿ तुम्ही कಡೆ ಅನ್ನಸಿ कसने प्रॉब्लेम असल्यार मात्र नाही डॉक्टर मामा तुमगेले घेवचे नाही जाल्यार सदो हांव येवचें हें कसन हॉटेल वा. हां हॉटला खबर आईल म्हणरी तुका भोवशा पोट समना की म्हणणं तुका पळयतना कळता. लायक जाल्यार डॉक्टर मम तुमकां हांव सांगचे फुडेंची प्रॉब्लेम कसन म्हूण कळ्ळें. आतां हांव वग्गी हांगा न्हिदता कसन म्हूण चॅक करा डॉक्टर मम. तुमका गॅस्ट्रिक जावं जाल्ला की एक ॲसिडिटी जावं जाल्ला की एक अपेंडिसायटीस जावं जाल्ला की एक ट्युमर जाला की कसं जावन आसचें पुरो. हाजे उत्तर म्हाका गोत आशिल्लें आसलें रे हांव हांगा कसलें घेत आशिल्लें डॉक्टर मम हांवची टेस्ट करून घेत आशिल्लें न्हय. तुमी निमगेलें पळयलां रे चेडू हांकां आमी मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन्स दितात पळय एग्जामांत तशें जालें. आतां तुमीच कसन म्हूण टेस्ट करून सांगाची डॉक्टर मम. हां रब्बा बालो मग टेस्ट करता. ओ ಛೇ तुम्ही आयलेले ಸ್ವಲ್ಪ लेट जाल्लेलं असलं री. अयो डॉक्टर माम कसं जात असेल लेट आईल जाल्यार रे. काय ना माये तुम्ही आयलेले ಸ್ವಲ್ಪ लेट जाल्लें असलं रे हांव अंगड बंद करून वता आशिल्ला घराक. डॉक्टर माम ते कसे की प्रिन्सिपलाल कसे की सेंट ऑफ पार्टी आशिल्ल के थंय जमकलं न्ही तांकां वतना सांगलां हांवें तें हें खावं नाका ती म्हणून थंय वचून पुराय खाल्ली की म्हणून हांगा घर कडेन येवन जुळू जुळू जाता गुळू गुळू जाता म्हणटा तसंच ठीक आहे कसं म्हण पळया ते डॉक्टर माम. ओ तशी बे जाल्यार हें तावळ दिलेलं ऑप्शना पैकी ॲसिडिटी म्हणचे ऑप्शन करेक्ट आन्सर. हें ॲसिडिटीच आसचें पुरो. बालू माम तुमगेले अन्नाक दोन ॲसिडिटी आशिल्ली की एक अम्माक आशिल्ली की एक आज्जाक आशिल्ली की एक आज्जाले अन्नाक आशिल्ली की आज्जाल अम्माक आशिल्ली की आज्जाल पिज्जाक आशिल्ली की कोणाकय पूण आशिल्ली की ॲसिडिटी. डॉक्टर माम ॲसिडिटी आसूची म्हाका तुमी ते स्वर्गस्थ जाल्यार म्हगेले आज्जाक पिज्जाक पुरो ॲसिडिटी आस म्हूण निमगीत आसात न्हू हांव तांकां वयर दखून आपोवन हाडचें निमगुच्याक ॲसिडिटी आस की ना की म्हणून. म्हगेले एक 2 बाटली ड्रिप्स आस ते हांकां दिवन सोडया की म्हणून. हां मम्मा तुम्ही हांगा एडमीट जावं जाता कळ्ळें माय तुम्ही कसन ते तोंड कोण घेवन एक्सरे पळोवंक घेवन बसली ती. हो हें एक्सरे वे हांव हें अस्ती पंजराचें तोंड आनी पाय खंय आसा म्हण सोदीत आशिल्ली. माये हें म्हगेलें फस्ट पेशंट जालें तो आतां ना ताका उडगसाक म्हूण सांगून हांव हें एक्सरे दवरलेलो हांगा. अय्यो आयलो फस्ट पेशंट तो वरे गेला वा. ये पातोळी हांव हांगा हे नमुने पोट्टा दुखेंद वळवळटास तुमी दोग जन पळयल्यार हांगा एक्सरेचें डिस्कशन करून घेवन बसलें ती. डॉक्टर मम तुमी म्हाका एडमीट करचें जाल्यार करा नाही जाल्यार हांव विंगड आस्पत्री पळोवंक येता. माये कसं नी टेन्शन करनाका ती आतां ड्रिप्स घालना न्हय ಸ್ವಲ್ಪ वेळार पळया आरामार भोंवतात पळयत आमी. माये आतां बालू माम चिके आराम जाता आसा ती तुमकां हांव एक वखद दिता तें तांकां दिल्ल्यार से देता. माये हांव तुमकां दिल्लेलें वखद आसा न्हय तें आतां एक वखद तुमी राती दियात ताजे मागीर फाल्यां सकाळीं अकस्मात बालू माम उठयले म्हळ्यार आनी एक वखद दियात. आं उठयल्यार वा तश म्हळ्यार डॉक्टर माम तुमकां तांणी उठयता की ना म्हूण डावट वा. तशी न्हय माये हांव सांगिल्लें अर्थ कसन म्हळ्यार अकस्मात बालू माम म्हाका फाल्यां गूण जालें म्हूण लेखा ती तेन्ना तुमी आनी एक वखद दियात. अकस्मात गूण जाय न्ही जाल्यार हांगा वापस आपोवन हाडा ती. कसा की हे दोग जन मेळून म्हाका लगाडी करतात की म्हणून. आज कसं नाही गुळू गुळू जुळू जुळू आस की तुमकां. ना ग आज हांव परफेक्टली ऑल रायट येता न्हय हे कॉफी करून घेवन हाडी येता. अय्यो पातोळी कसन जालें तें कसन जालें.
कसन म्हूण गोतना गो पातोळी येदोळ रे आराम आशिल्लो तूं तें कॉफी करचें चमकल्लें हांवें तेन्ना म्हाका मात्तें दुखी स्टार्ट जालें आतां कान दुखतास मरे ती अय्यो आतां पोट बरें दुखतास मुगो अय्यो आतां दोळ दुखी स्टार्ट जाल्ले हां लास्ट टाइम सांगिल्लें डॉक्टर मामान गोंड दायनी जाल्यार रे वपास येती म्हूण आनी वचून जालें आतां हांव मरे वता डॉक्टर माम पयर वरे पोट गुळगुळू चुळू चुळू म्हणटाशिल्ली आतां घरा वचून जाता रे सगळें आंग दुखी म्हणटा आसा ती खंय आपडल्यार वरे दुखतके चिके पळय येती डॉक्टर माम ओ वय माय राब राब पळयता जाल्यार हाका तुमी फुल्ल बॉडीचे एक्सरे काडपाक जाता डॉक्टर माम एक्सरे एक नाका डॉक्टर माम मागीर मिगेल वरे एक्सरे हांगा फ्रेम कोरगेन घाल्ले रे तशें जाल्यार तुमकां हांग दुखतास की बालू माम चिके सांगा अय्यो आतां दुखता ना मो म्हाका बालू माम कान जावन दुखतास की ना मो म्हाका कशें दुखता ना मो पोट जावन दुखतास की अय्यो ना दुखता ना म्हाका हांव आराम जालो या ग पातोळी हांव आराम जालो आमी वचा रब्ब चिके हांव आत्ता येता मामा म्हाका एक फोन आयला हॅलो अय्यो वापस दोळ दुखतास मो बालू माम दूख एसूचे तुमगेले दोळेंत न्ही तुमगेले हत्ता बोट्टांतो तशें देखून तुमी ते हत्ता बोट खंय खंय हेल्ला पळया थंय थंय तुमकां दुखला म्हणके जाता तशी जाल्यार रे भविष्यात हाता बोटाचे एक्सरे काडका म्हण सांगता की म्हण डॉक्टर माम एक्सरेची खबर आयकूनच गुण जाल म्हाका यो आमी आनी वचा माय माम रब्बाची मिगेल फीज हां डॉक्टर माम सॉरी घे तुमगेल फीज आमी आनी येता ती इतें आमी आयलेले आस्पत्रेक हांगा सकट आमी येता म्हण सांगून नज तुमकां हे व्हिडिओ इश्ट जालेले आसल्यार एक लायक कराची तशींची आनी काही कोणी कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणी जाल्यार आतां वचून सबस्क्राईब करा ती आमी नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटाची धन्यवाद.